मोगाळ भुरग्यांनो, पहिल्या पाठांत आमी 5 अक्षरां शिकल्यात। अक्षरां जावन आशिल्लीं ट, न, घ, ल आनी निमणें च। आता ती अक्षरां आमी कशी बरोवची, आमच्या चोपडेक कशी बरयतली ती आता आमी पळयतली। आमच्या चोपडेक डबल लायनीच्यो 2 लायनी आसतात, वळी अश्यो। तर ट अक्षर काडटना पयलो जो आसा तो देठो वयल्यान सकयल येवपाचें। दुसरे जे आसा देठो काडलो, देठो जालो काय इंग्लिशींतली सी। तिसरे जे आसा देठो सी आनी शिरोरेषा। हो जालो ट, टमाटातलो ट। दुसरे अक्षर आसा तें न। न काडटना इंग्लिश भाशेंतलो यू लायनीन तेको ना। दुसरी स्टेप यू आनी ताका हो दाण। आनी सगळ्यांत निमणी स्टेप जावन आसा यू, दाणो आनी शिरोरेषा। हो जालो न, नावांतलो न। आता तिसरे अक्षर पळोवया घ। घ काडटना सी, दुसरी स्टेप सी काडून जाली काय परत एक सी, पूण ताचो मातशें फुडें वचपाचें। तिसरो वयर वचा आनी ताका सरळ असो देठो काडप। निमणी स्टेप आनी ही जावन आसा शिरोरेषा। हो जालो घरांतलो घ। आता चवथी जे आसा तो लो। लो जेन्ना काडटा तेन्ना तुमी सकयल्यान वयर वचूंक जाय। ही पळयात सी कशी दिसता, पूण तेचो मातशें फुडें आयला। दुसरे तिसरे स्टेप आनी हो जावन आसा दाण आनी ही जावन आसा शिरोरेषा। ही जाली हो जालो लसुणींतलो ल, लसुणींतलो ल। आनी सगळ्यात निमणो जो आसा तो च। च काडटना ब्लू कार्ड निळ्या लायनी आसा ताच्या मध्येच अशी आडवी लायन पयली मारपाक जाय। ह्या सायडीनसून हांगा वचप। दुसरे अशें गेल्या बरोबर असो सकयल्यान असो उफाटो सी टायप कसो म्हळ्यार यू टायप कसो करपाचो। वयर वचपाचें, परत सकयल येवपाचें आनी निमाणी कडेन च, चमच्यातलो च। ही जाली 5 अक्षरां ट, न, घ, ल आनी च। ही अक्षरां दिसाक एक ट कशें बरोवपाचें तें तुका कळयल्लें आसा। आनी एक अक्षर तुमच्या चोपडेक, कोंकणी चोपडेक बरोवपाचें आसा। आनी कशें बरोवपाचें तेचे फोटो हांव तुमकां वॉट्सॅपार धाडटलें।